पेडणे आला सध्या उदका खातीर बरेच हाल जातात। चांदेल उदका प्रकल्पाक योग्य ती उदकाची पुरवण जाता, पूण उदकाची पुरवण करता ते पेडणेचे उदका पुरवण खात्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी 15 MLD उदक सोडटात अशें सांगता। मात उदक हो एक व्हडलो प्रश्न सध्या पेडणेच्या लोकांक सतयता। दर एका दिसा 15 MLD उदक सोडटात, पूण उदकाचो विभाग आणि थंयचे अधिकारी आणि कर्मचारी खंयच्या वाठारांत उदकाची पुरवण करपाची हो त्यांचो अधिकार आसा, अशी माहिती चांदेल प्रकल्पाचो अभियंतो गौरेश फट्टेन दिला। नळाक उदक येना, पूण नळाची बिलां मात वेळार येतात। सरकारान 16,000 उदक फुकट दिता सांगिल्ले, पूण 6 वरां तरी उदकाची पुरवण नेमान करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केला। पेडणे म्हालाच्या नव्या आमदारान सगळ्यांत पयलीं पेडणेच्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा। आम्ही सध्या चांदेल पाणी पुरवठा करपी ह्या प्रकल्पाकडे आसूं आणि ह्या प्रकल्पांतल्यान पुराय पेडणे म्हाला खातीर 15 MLDचे उदक मेळटा। हांगासर जायते उदक आसा, पूण आपल्या तालुक्यान जर नजर मारली तर गांवागांवांत जे नळ आसा घराघरांक, त्या घरांतल्या नळांक उदक येना। केन्ना केन्ना 15-15 दिसांनी उदक आयले तर आयले, ना तर उदकाचो पत्तो नासता। पूण जी नळाची बिलां आसा ती नळाची बिलां मात्र वेळार येतात। सरकार एके वाटेन म्हणटा की आमी सगळ्या लोकांक 16,000 लिटर उदक फ्री दितले म्हणून, पण लोकांचे म्हणणे आसा आमकां फ्री उदक नाका, निदान 6 वरां तरी वेळेर उदक दिवचे। सरकारान हाची गंभीर दखल घेवन जे नवेन सरकार येतले आणि नवे आमदार पेडणे तालुक्याक मेळटले, ताणें सगळ्यात पयलीं ह्या वाठारांत जी उदकाची समस्या आसा ती समस्या सोडवची। सायट इंजिनियर्स कोण आसा तेंकां हय, तेच्या प्रमाणेच काडलें, पण हांगासरल्यान प्रोडक्शन जाता आमचें 15 MLDचें 2 दीस इफेक्ट जातलो। टेल एंड पॉयंट मातशें त्रास जाता, कित्याक टँक खाली आसता न्हू, तो फिलींग करता म्हणजे 1 दीस वयताच उलोवप ना ना कांयच उपायूच कांयच ना। सध्या तरी काय ना आमचे कडेन। तो म्हणल्यार आतां मेंटेनन्स ते आसतात न्हू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे, तांकां आमी काय करूंक शकना। पळयना वयता ते आमचे कडेन आसता, रिकॉर्ड आसता 15 MLD वयता एवरीडे। आमचें कितें आहा, आमच्या मेन व्हडली टाकी आसता पळय MBR, थंयसर आमी 15 MLDचें प्रोडक्शन जाता म्हणून आमकां कळटा। तेच्या भितर मागीर सप्लाय ते डिस्ट्रिब्युशन गॅस सिस्टम पळयता, इंजिनियर्स पळयता, ते पळयता। न्यू प्लांटाचे सुद्दां सब डिव्हिजन पेडणे आसा, PWD तेच पळयता, तेच्या अंडरूच आहा प्लांट। फक्त तुम्ही कितें प्रोग्रेस आहा ते तुमकां ते सांगता। तुम्ही फक्त उदक सोडपाचें पळयता। हय, आमचे मेंटेनन्स आमचे रेग्युलर मेंटेनन्स आसता पळय, एकदां मोडटा आमी मान्य करता, पण आमचे ते प्रोडक्शन इफेक्ट जायना। तशें आमचे कडेन स्टँड बाय पंप्स आसता, अवेलेबल आसता, ते आमी हें करता। आता टोटल कितले पंप आसा तुमचे कडेन? आमी आमचे कडेन 4 आसात, 2 स्टँड बाय आसता, 2 रनिंग आसता। ना 1 डे येतलो, 2 वरां ना 1 डे येतलो। प्रोसेस न्हू म्हणल्यार आमचे हांगासर स्टार्ट जाता, लायन खाली जाता न्हू, परत ड्रॉप जाता सगळं वॉटर लेवल, ते मागीर परत टँक भरपाक म्हणजे टायम वयता। डिपेंड अपॉन कॅपेसिटी तेजी। आतां तुजी 800ची टाकी आहा धारगळे, ताका एकदां 10 वरां 12 वरां सुद्दां वयता, अशें आहा। म्हणजे डिपेंड अपॉन कॅपेसिटी, टाकी कितक्याची आहा तुजी, 300ची आसा, 150ची आहा, 800ची आहा, 100ची आहा, तेजेरूय